Such as the mother began Korea, A19, page 9. 이상 집에 수르잖아 어미승이 너야서야 엄서연이 의도소다 어미승이 आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसा काय बरी आमी ह्या मिसाक सुरवात दिवं हे गायक केला मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं गोंयांत आसा मोगाळ मागयलो काय बरी आमकां हें दवरलें बाग जेजूचे आसने ह्या मिसांतल्यान आमी अणभवता तर हे काळांत बरी बरी आमकां मिसान बऱ्यो मेळोंक तुरी आसतना आमकां जायते दुसरी सोंपेपणां मेळोन बरी आमकांय ह्या जिणपण फिजिकली ना तरी आमी आत्मिकाय बरी ह्या मिसान वांटो घेता कितें भाशेन जेजून आमकां घडोवन दवरलेलो संस्कार ताची अपुरबाय करून आनीक ह्या मिसांत आमी आनी कांय समोरून बघोन हे मिस्ट्रीज आमी म्हणटा पास्कल मिस्ट्रीज जेजूचे कोश मरण जेवणपण रोजने मनात मिसांत आमी सदांच वांटो घेवन आनीक तातूंतल्यान ते झरींतल्यान कृपा आमकां घेवंक मागतना सदांच फावटी आमकां संदी मेवल्यो तेन्ना मिसांत वांटो घेवंक आमी जायते फावटी बरी आयके मनात वांटो घेवंक चुकलेले खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचे वखसणे मागता हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भावयलो मोसो भुरग्या उत्साह सांगता मना चिंतून आनी तोंडान सांग वायट नदरून आनी बरें सुरू हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो व्हडलो प्राण हे बसत पयलो सदां सांगपाक बरें सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भावयलो म्हजे गरजेन आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करा म्हणून प्रार्थना मागता सोद पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची प्रार्थना वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
चिटगोजीचे एक वांगड्याचे आशीर्वाद मागतना पिढी वस्तून असलेल्या खातीर मागली ह्या दिसांनी आमी जाणाव जायतो लोक आठवडीत आसा तांचे खातीर मागली दोतोरां खातीर नास्ते खातीर दुसरी सेवा दितल्या खातीर एक कोरोना पिढी तांकांय किरीत भाशेन देवाची कृपा मागली आमची जायती परदेसांत पयस आहा तांकांय देवाचो आशीर्वाद किरीत भाशेन भुरग्यांचेरूय देवाचो आशीर्वाद आनीक जाणें आब्रामाचो मागूंक लायला जावं आपलो चल दिसपाळटात ते समोरून करतात तांची खातीर मागली हे पिडेक लागून जायती जाणां पाद्री दुसरी भाव भयणां दुयेंत आहात तांकांय जेजूची पिकोणी इलाज मागता सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या संबंदारा तुझ्या कश्टा वन्नाच्या उगासाक ओजोवपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे संबंदीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवाक आनी मोगान आनी अदीक अदीक बरो हे तुज्याच नांवान आनी तुजे लागीं मागता जेजू जो बाबा सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजकोट चलयता शासनाच्या शासनाक दुसरे समुद्रीच्या पुस्तकावेले वाचन पोटचे कडे उलोवन मोसेसान म्हणे तुमी कार्तिकाय उगोवंक तुमची परीक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें उलोवन घेवंक आनी तुमी तांच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेश्वरा तुमच्या देवान खुशी भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोड्यांत राखली तांचो उद्दास करात ताणें तुमकां कालनी केली तुमकां भूक लागोशें केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज देखून नोकरो आसल्यात मनीस उद्याकूच न्हय तो सर्वेश्वराच्या तोंडांतलें भायर सरता ते सोमत्या वरवीं जियेता म्हूण दाखोवप अशें ताणें केलें इजिप्टाच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेश्वरा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात उज्जाच्या सर्पांनी आनी विज्वांनी भरलेल्या ह्या विस्तांतीक आनी भिरांकूळ ओराड्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयली उदकाक सोरोनांतल्या जाग्यार गोड निवळ गटपांतल्यान ताणें तुमकां उदक काडून दिलें ह्या ओरोड्यान ताणें तुमकां माना दिवन बसली हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज देखून नोकरो आसले देवाचे उतोरे आमचो जबाब सर्वेश्वराची वाखाणी कोर जेरुसलेम बोलया सर्वेश्वराची वाखाणी कोर जेरुसलेम सर्वेश्वराची वाखाणी कोर जेरुसलेम सियोना तुझे देवाची स्तुती कर ताणें तुझे दारवंड्याचे आडावे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावलेल्या तुज्या भुरग्यांक सगळी केल्यात जबाब सर्वेश्वराची वाखाणी कोर जेरुसलेम तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या समस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता सर्वेश्वराचे तोंतलें उतर पाठयता सुटसुटीत ताचो सोद कोरगोट जाता जबाब सर्वेश्वराची वाखाणी कोर जेरुसलेम जाकोबाक तो आपलें उतर फुडीत करता इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांत ताणें अशें करूंक ना आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना जबाब सर्वेश्वराची वाखाणी कोर जेरुसलेम Bangyuan Paulun, Korinthkaran बरयले पयले चिटी वेले वाचो बाबा भयणीनो आमी आशीर्वाद घालता ते आशीर्वादाचे पिमोणपाक क्रिस्ताच्या रक्ता कडेन आमचो संबंद करता न्हय आनी आमी मोठा तोडो क्रिस्ताचे कुणी लागीं आमचो संबंद करता न्हय देखून देखून
आमी सगळीं जायतीं जाणां तरी एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच कुंड्यान वांटो घेता. देवाची उतरणी. देवाचे उद्गार. जेजून उत्पोवचें म्हणलें, हांव स्वर्गांत जावन देंवलोलो जिवो ओंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव ओंडो दिता तो म्हजेंच मास. तेन्ना सुदैवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मास खावंक कसो दितलो रे? देखून जेजून ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुम्ही मनशाचे पुताचे मास केल्या बगर आतांचे रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सोबेन जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सोबेन सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवन करतलो. कित्याक म्हजें मास कोणें खाण आनी म्हजें रगत कोणें पिवण. म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबेन रावता आनी हांव ताचे सोबेन रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत जावन देंवलोलो ओंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी मानाक केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, ओंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफरानांत शिकयतना देवस्थानांत उलयलें. जेजू क्रिस्ताचें शिवटप्रमाणे Konkani तुका क्रिस्ता. मोगाळ पडलो म्हाका दीस करता तेन्ना लोक दिसना हांगा आमी जाणा दर आयताराक आमची इग्रोज भरता. आख्या गांवांत कुट्टाळे सुमार 8 दिसां आसता हॉटेलांत आनीक दिसपटी दुखून आमी पळयता लोक दिसाक येता आनी ती बरी वस्त आमी पळयता आमच्या गोंयांत आनीक दुसरे सुवातेर जायतो लोक दिसाक आसचेना. देखून ही परिस्थिती ह्या व्हड परिस्थितींत विचारता जायते फावटी केन्ना इग्रोज उक्ती जाता. आमकां संस्कार उक्ते फुडें सगळो मेळटा. विसाक आमी वांटो घेवंक आमकां केन्ना मेळटा. आमचे जिवितांत एक वीस उणें कशें जालां अशें जायते जाणां म्हणटात. मोगाळ भावनेनो, असले परिस्थितींत आयज आमी परोब समोरता. जेजूच्या कुडी-रogtachi दोबाजीक परोब, द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट, कॉर्पस क्रिस्टी. वो आमच्या गांवांत आयज आमी सांती साक्रामेंत हाची परोब समोरता. आनीक ही परोब आनी कांयच न्हय, बगर जेजून निमाण्या ताचेर पोस मरून तो मोच्या आनी ती समोरून दवरली, तीच समोरून एके भाशेन आमी आजीक करता. फुलटन शीक हो अमेरिकेचो एक फामाद कार्डिनल अशें म्हणटात, द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टायम इज कंटेन्ड इन अ टायनी व्हायट पोस्ट. कांय उतरां
greatest love story of all time is contained in a tiny white post. तो किती म्हणून सुद्धा ऑर्डिनरी ओल्डी मोगाची कहाणी आहा म्हणटा या लहान धव्या पोस्टात पर्टिक्युलर मोगाळ बाबून होय आम्ही दिसपुटी जितले पावटी आम्ही मिसाल वाटून घेता तिथे तिथून आम्ही कितें पडयता ह्या जेजूक पडयता जो किरीत भाशा असल्या बाबडटा मिसाल वाटो घेता तातूंत तो देवाची कृपा घेता त्या खातीर आमची मीस म्हळ्यार कितें इट इज अ सोर्स ऑफ युनिटी चॅरिटी एंड बिगिनिंग ऑफ जनरल लायफ म्हळ्यार मीस जावन आसा आमकां एकचाराची गुणां मीस जावन आसा आमकां दोयाड पुण्य करपाचें एक आमकां आव्हान आनी आमच्या नव्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां आदार ते खातीर किरीत भाशेन मोगाळ बाबडेलो असल्या मनान आमी आयज दियाड आमी चालून दवरुया आमी जाणा फंडामेंटल लॉ आसा फंडामेंटल एवरी फॉर्म ऑफ लायफ नीड्स नरिशमेंट म्हळ्यार सगळ्या जीव प्राण्यांक जेवण हें आमी जाणा एक दीस कोण भुकेल्लो आहा जाल्यार जेवण नासतना ताका केन्ना काय जेवण दिसता म्हणटूच नरिशमेंट दिसपटी आमकां जेवण आनी तेच भाशेन आमकांय शिजून तो जाणा आमकांय जाय फुडीं आत्म्याचें जेवण हें आत्म्याचें जेवण ताणें आमकां आजीर केलां त्या खातीर संवसार सोंपोपर्यंत हो संस्कार विसाची भेट कितें भाशेन मोगाळ बाबडेलो आमकां जेजूचें आजीरपण करता त्या खातीर कितें भाशेन आयज आमी असल्या मनान वांटो घेता तेन्ना आमी पयलीं आयच्या वाचपांनी पयले वाचपाक दुसरे सुमतीच्या पुस्तकांत कोण भाशेन इस्रायल गोंयचे देवान इजिप्तांतल्यान तांच्या बसयल्या देशांत इस्रायलाक पावयला तेन्ना बरोड्यांतल्यान कांय नासलेले सुवातेच्यान ताका बोंब पडले तेन्ना ताणें ताका पोसली हें मान आसा आमी ताका जेवण दिलें आनी ताका उदक दिलें आनी तांची वाट ताणें एके भाशेन सुरक्षीत केली आठकुडीन तो तांच्या सांगात आसा आनी ह्या पयल्या वाचपाक आमी पडयना सोगीचो उदो म्हळ्यार कोण ते आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपाक पडयना भाग्यवान पावलो म्हणटा जितली पावटी आमी मिसाल वांटो घेता आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रक्ता कोणे आमचो संबोध करता हें आमकां तो दाखयता म्हणटूच जितली पावटी आमी मिसाल वांटो घेता तेन्ना हेच आमी सायंटिफीक बेसिस आमी म्हणटा सद्गुणेचे इतिहास जेजूचें खूश मरण जेवणपण हें आमी समोर उरता आनी आयज शेवट मनान जेजू आमकां सांगता जो म्हाका येना तो जिवितांत बरी पावलां मारूंक पावना त्या खातीर म्हजें मांस म्हजें रगत खाता तो एके भाशेन जिवितांत नवी पावलां मारूंक जिवितांत नवी फळां दिवंक तो पावता त्या खातीर जेजूच्या एकवटान आमी रावपाक हो मिसाची भेट हो संस्कार आमकां एक व्हडलो आदार त्या खातीर मोगाळ बाबडेलो आमी जाणा मिसाची भेट क्रिस्ती धर्माची बुन्याद तेंची सामीक क्लायमॅक्स आमी म्हणटा मिसाची भेट आनी त्या खातीर असल्या मनान आमी मिसाक वांटो घेवया दुसरे सुवातेर मिसाक आमी कितें समोरता जेजूचें खूश बरोवन आनी उलोवन जेवणपण आनी असल्या मनान आमी मिसाक वांटो घेवया मोगाळ बाबडेलो आमी मिसाक देवाक महिमा दिता आमी आतां मिसाक काय बरें महिमा घातली वीस म्हळ्यार आमी उतर आमी म्हणटा युकरिस्टी थँक्स गिवींग सेलेब्रेशन दिनवासनेचें बलिदान आमी म्हणटा असल्या मनान देवाक सगळ्या तेगा खातीर आमी दिनवासया मोगाळ बाबडेलो देवाक उरलेली मोठी उजवण आनी मागणें जावन आसा मिसाची भेट जावन आसा एक व्हडल्यान व्हडलें देवाक भेटविल्लें समर्पण पुजावो मागणी आमी म्हणटा त्या खातीर मीस व्हडल्यान व्हडलें आमचे क्रिस्ती धर्माचे मागणे तर असल्या मनान आमी तातूंत वांटो घेवची गरज आसा तर मोगाळ बाबडेलो मिसाक आमी 4 भासांनी जेजूचें आसलें पळोवन जेवण जेजूचें आसलें अनुभवता पयले सुवातेर यात्निकां वरवीं एक यात्नीक उपाद्री जेजूच्याच नांवान आजीरपण करता त्या खातीर ताचे समेत आमी जेजूचें आसलें अनुभवया समुदाय वरवीं मिसाल आमी एकली येना आमी समुदाय कशी वांटो घेता त्या खातीर समुदाय आसा जेजू आसा जेजू कितें म्हणटाय म्हज्या नांवान दोग ते एकठांय जातात थंय हांव हाजीर आसा म्हणटच ही समुदायाची करणी आनी त्या खातीर जेन्ना आमकां संदी मेळटा
विसान वांटो घेवंक समुदायाच्या मनात एकचाराच्या मनात आमी वांटो घेवची गरज आसा. दुसरे सुवातेर देवाच्या पुत्रा वरवीं जेजूचे आसले जिवनपणाचे आमी अनुभवता. त्या खातीर आयज जायते कोणी आदी 20 म्हयन्या कितें आसले म्हयन्याक पावल्या पुरो ना. 20 सेकंदां सुरू जाता, 20 घरां सुरू जाता. प्रॉक्सिमेट